चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बी येवकार. ह्या खिणांत म्हजे बरोबर मारिया आफोन्सो हे कलाकार आसा जे पालकार फाटलीं जायतीं वर्सां जालीं तियात्रांनी न्हेसता आनीक ताणें एक वेगळो असो आपलो लुगार एक सुवात करून दवरलेली आसा. म्हणटच ताचे लागीं आमी थोडी भोव भासाभास करून तांणी पालका पासत केलोलो वावर म्हणजे ताणें तियात्रांनी जावं खेळ तियात्रांनी जायत्या सुवातींनी न्हेसोन एक कोंकणीचो वावर ताणें केला. ताचेर आमी थोडो भोव उजवाड घालता आसतनाच मारिया बाय आयचे कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं येतन बाब. खरें म्हटल्यार मारिया खूब पयलीं येवंक जाय आसलें पूण पावोंक ना. तरी पूण आयच्या ह्या खिणांत मारिया बाय तूं पालकार न्हेसोंक कशें पावलें? तितून बाब सांगचें म्हणल्यार म्हाका ल्हान आसतना सावनूच तियात्रान न्हेसपाची खूब उमेद आसली. जेन्ना हांव फर्स्ट स्टँडर्डाक म्हणजे 6 वर्साचें आसलें तेन्ना म्हाज्या पाद्रिनान जो आतां लंडन आसता झिको म्हणल्यार ओकोता तेणेन म्हाका आपल्या गांवच्या तियात्रान म्हाका एक कांतार म्हणूंक संदी दिली आनी तेन्ना म्हाका थंय कॅश प्रायज मेवलें. सो तेन्ना सावन मागीर म्हाजी उमेद वाडत गेली. एवरी इयर मागीर हांव तेंच्या गांवच्या तियात्रान न्हेसतालें. मागीर हांव चिल्ड्रन तियात्राक फेस्टिवलाक म्हाका न्हेसोंक चान्स पडलो, कॉम्पिटिशन तियात्राक आनी मागीर कमर्शियल तियात्रान म्हाजी सुरवात जाली. हय, म्हणटच एक माणकुलें कशें कांतारांतल्यान तूं आयलें? कांतारांतल्यान आयलें. आनी आयज पळयला आमी तुजो कांताराचेर पावर जो आदीं सुरवात तुवें केल्या ताचेर तुजो कितलो मोग आसा तो आमी बेश्टेंच उलोवचें न्हू. आमच्या ऑडियन्सा पासत खंयच्या एका कांताराच्यो 4 वडी. हय शुअर. हांवें तियात्र अकॅडमीन घडोवन हाडलेले वर्कशॉपान अटेंड केलेले तेन्ना आमकां कांतारां कशीं बरोवंक जाय तें आमकां शिकयलेलें. सो थंय हांवें म्हजें फर्स्ट कांतार बरयलेलें. तेच कांतार तेच कांतार हांव तुमकां म्हणून दाखयता. सोमणीची काडून माती देवान रोचलो दादलो वस्तोरी दादल्या गरज म्हूण वस्तोरेची देवान पासून गोवाय दिली. वस्तोरी जावून आसा म्हत्वाची पूण थोडे वालोर करिना तिची. तुका जल्मा नाटा ती जावून आसा माय आमची. चिंतीत जाल्यार जिवीत एके मायचे कसली हाडून पुरो जायना तिचे. कितले मोगाळ काळीज तिचे आपल्याच्या भुरग्या सोवे. माय बाबडी आशेता जायते भुरग्याक उणें जावंक दिना कितें पूण भुरगे वाडोवन व्हड जातकच तिका दिता कितें. म्हणजे स्वताक कंपोज करप आनी तें कांतार आयच्या ह्या आमच्या कार्यावळींतल्यान लोकां मुखार वचप खरें म्हटल्यार खूब बरें दिसलें. आतां तियात्रांनी तुजो पयले सुवातेर तुजो गांव? हांव गांवान कुमारजुंयेचें. म्हणटच थंयसर जायते कलाकार आसात? आसा थंय कलाकार आसात. हय, म्हणटच आतां गांवांत केन्ना तरी तुका तियात्र न्हेसोंक मेवला? गांवान जेन्ना भायले तियात्र हाडटा तेन्ना जायते फावटी हांवें गांवान कांतार म्हटलां तियात्रान. पूण क्रिसमस प्रोग्राम जाता तेन्ना थंयसर स्कीट बरोवन दुसऱ्यांक शिकोवप, तेंच्या बारा हांवें एक्टींग करप तें चालूच आसा. म्हणटच तुकाय स्वताचें अशें कितें तरी लोकां मुखार हाडचें आनीक तूं मुखार वता आसतना दुसऱ्यांकूय बरोबर हात दिवन. हय, तियात्रांनी खंय तुजी सुरवात जाली? तियात्रांनी म्हटल्यार सांगला ते भाशेन पयलीं हांव गांवचें तियात्र न्हेसतालें. मागीर वर्कशॉप एटेंड केले तेन्ना म्हाका दुसरे जायते इश्ट मेवले.
मागीर ते सगळे भुरगेच म्हाज्या बरोबरचे जाले 12th आहली आमी तेन्ना. ते म्हणपाक लागले आमी चिल्ड्रन तियात्र फेस्टिवल घालया, पार्टिसिपेट जावया. थंयसर आमी पार्टिसिपेट जाली. त्या तियात्रान हांवें फकत कांतारां म्हटली. तो तियात्र पळोवपाक A.M. आरावजो आसलो आनी म्हाज्या पाद्रिनाच्या म्हणजे जिकोच्या फाटल्यान तो बसलेलो. तो म्हणपाक लागलो ते चेडवाक तूं वळखता. मागीर जिकोन ताका सांगलें ते आपल्याचे फेलियात. तो मागीर म्हणपाक लागलो आपूण कॉम्पिटिशनाक तियात्र घालता. सो एक ग्रूप कला अकादमीच्या कॉम्पिटिशनाक जेन्ना तेणें तियात्र घातलो तेणेन म्हाका अपॉयंट केलें कांतार म्हणपाक. पूण कांय कारणांक लागून तेचे जे मेन एक्टर आहले तेजो हात फ्रॅक्चर जालो आनी तियात्राक फकत 8 दीस उरलेले. तेन्ना A.M. आरावजो अंकल म्हाका म्हणपाक लागलो तूं तो रोल करतलें काय म्हणपाक लागलो. आनी सपोज तुमी म्हाका शिकयता, हांवें एक्टींग केन्ना करूंक ना म्हटलें. तुमी म्हाका शिकयता, तुमी म्हाका मार्गदर्शन दिता जाल्यार करतलें म्हटलें. सो तेन्ना फर्स्ट हांवें एक्टिंगाक पावल मारलें. तेज्या उपरांत म्हाका पाश्कवाल दे चिकाली तेज्या तियात्रान एज अ कॉमेडियन म्हणून एंट्री मेवली. मागीर परत तोहेच शो चालू आसतना कॉमेडियन आनी कांतारां म्हणटाले तेज्या तियात्रान. शो चालू आसतनाच कांय कारणांक लागून तेज्याय तो एक्टराक कितें प्रॉब्लम जालो. परत कॉमेडीचे म्हाका एज अ सबस्टिट्यूट हांवें रोल केलो. सो ताका म्हाजें एक्टींग लायक जालें आनी तेन्ना सावन मागीर ताणें म्हाका एक्टिंगाकूच धरलें. वा वा वा. म्हणजे सबस्टिट्यूट म्हणून येता आनी तूं मागीर फिक्स जाता. देवाची येवजण तशी ओके. जातली. आतां आयज मेरेन तूं कितले तियात्र न्हेसलां? आयज मेरेन हांव जायते तियात्र न्हेसलां. चडशें हांव पाश्कवाल दे चिकाली, मागीर मिलाग्रेस दे चांदोर, तोहेच सबस्टिट्यूट केला आलिशेन दे मोर्जी, लेंथन सिजनांतले तियात्र जायते हांवें सबस्टिट्यूट केले. खंयचो तियात्र तुका चड कम्फर्टेबल सो लागला? कम्फर्टेबल जे हांव जायते शिकता ते म्हटल्यार कॉम्पिटिशन तियात्र म्हाका चड लायक जाता. कित्याक टॅक्निकल, एक्टींग, लायट, कॉस्ट्यूम, मेकअप आमकां थंय शिकोंक जायते मेवता. म्हणटच तूं कॉम्पिटिशनाचो A.M. आरावजोचो तियात्र न्हेसला. A.M. आरावजोचो. तेज्या उपरांत केन्ना तरी कॉम्पिटिशनाक? ओय कंटिन्यू मागीर तेज्या तियात्रांनी आसतालें हांव एवरी इयर. मागीर कांय कारणांक लागून तो भायर तुज्या आवडीचो तियात्र खंयचो? म्हाज्या आवडीचो तियात्र आंज बोडवा पाश्कवाल दे चिकाली. कित्या पासत? तो एक वेगळोच तियात्र आहलो आनी तितून म्हाजो रोलूय दुसरोच आहलो आनी केन्ना नॅगेटीव म्हणटा तो रोल करूंक नाहलो. आनी हांवें ताका सांगलेलें म्हाका लायक ना नॅगेटीव रोल करपाक. हांव नकळो कित्याक पूण म्हाका लायक ना म्हूण सांगलेलें. तो म्हणपाक लागलो एका एक्टरान सगळेंच ट्राय करपाक जाय. पळय तुवें कॉमेडी ट्राय केला, एक सिरियस रोल ट्राय केला, आतां नॅगेटीव रोल ट्राय कर. आनी तेजें उतर पाळूंक आनी तेच्या एक्टरान म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून हांवें तो रोल केलो आनी तो रोल लायक खूब जाणांनी मानून घेतलो. तुका केन्ना दिसोक ना की रायटर डायरेक्टर तूंय जावचें? दिसता पूण आजुनूय म्हाका दिसता हांवें जायतें शिकोंक जाय म्हणून. कशें बरोवंक जाय, कशीं डायलॉगां येवपाक जाय, हांवें जायतें शिकोंक जाय. त्या उपरांतूच हांव बरोवपाक हात घालतलें. कारण तुवें सुरवातीक म्हटलां की थोडे थोडे स्कीट आनी कितें हय. कितें. आयज आमी पळयतात की एक तियात्र न्हेसलो दुसऱ्या तियात्रांत तो रायटर डायरेक्टर जाता. मागीर थोडो तेंप ताचो पत्तोच आसना. सो जाय आमकां पालकाचेर बरे बरोवपी आनी बरे दिग्दर्शपी जाणें करून ही जी कला आसा हो जो तियात्र आसा हो पालक आसा असोच फुलचो आनीक संवरचो, जाचे उद्देशी नवीं फळां ताका येवचीं. तर तुवें केन्ना पासून अशें मनांत येवजिलां की आपण तियात्र बरयतलें? चिंतलां हांवें पूण केन्ना तें म्हाका आजुनूय खबर ना. कित्याक म्हाका जायतें शिकोंक जाय. कित्याक बेश्टेच कितें बरयलें लोकां मेरेन हाडलें तशें जायना. आज मेरेन तियात्रांतलें कितें तुज्या नदरे मुखार गेलां? तियात्रांतलें म्हटल्यार आमी जें तियात्रान आमी दुसऱ्याक दाखयता तें पयलीं आमी स्वता करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे जायते फावटी आतां तियात्रांत जायते हांगा आसतात पूण हातूंतलें म्हत्वाचें कितें? सगळेंच म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक एक कितें ना जाल्यार कितें उणें कशें दिसता. मेकअपूय इम्पॉर्टंट, लायट्सूय इम्पॉर्टंट, एक्टींग तर सामकें इम्पॉर्टंट. तुजे मुव्ज घेता बारीक बारीक मुव्जानूय कितें ना कितें आमी लोकांक संदेश दिता अशें म्हाका दिसता. हय पूण आतां तूं एक रायटर डायरेक्टर जातलें जाल्यार तुज्या सरभोंवतणी कितें आसचें? पयलीं म्हटल्यार तुका नॉलेज आसूंक जाय. तूं कितें बरयतलें, तुजो फुडलो पड्डो वो ग्राफ तुजो कसो वयतलो तें तुका पयलें खबर आसूंक जाय. प्लस
कॉमेडी म्हाका दिसता कितें भितरूच इन्क्लूड आसूंक जाय. भायली आनी कॉमेडी म्हाका दिसना जाय अशी भितरूच सपोज इन्क्लूड केली जाल्यार ती तियात आनीक बरो जाता. तो ही तुजी सॉंग्स कांत सगळे सिस्टमॅटीक रेडी आसूंक जाय. आतां हे जाले हो माचयेवेलो तियात्र, पूण ताच्या फाटल्यान कितें आसता? सेटींग, मागीर लायट्स, बॅकग्रावंड, प्रॉपर्टीज मेन इम्पॉर्टंट थिंग. कित्याक जायते फावटी आमी तियात्रान पळयता प्रॉपर्टीज आसता पूण तेचे कोण उपयोग करना, सो तें इम्पॉर्टंट. म्हणटच कदेलां आसतात पूण कोणूच बसना, सो तेजोय आमी जायते फावटी उपयोग करूंक जाय म्हाका दिसता. कांय ना, तुजे विचार एकदम बरे आसात, कारण ह्यो बेजीक गजाली जायते जाण रायटर डायरेक्टर आसतात पूण तांकां हेंच खबर आसना. आनी खरो म्हळ्यार तियात्र, ट्रेडिशनल तियात्र हातूंत सदांच कॉमेडी भितरूच आसता. सामकें. आतां रोडार जें कितें जाता तें खेळ तियात्रांतल्यान आयलेलें, आनी तें आयज आमचो थोडो भोव आमचो कलाकार आसा जावं आमचे डायरेक्टर आसा ते वापरतात. पूण तियात्र आनी खेळ तियात्र सर्तींतले तियात्र, आतां खेळ तियात्र आनी तियात्र हातूंतलो फरक कितें? खेळ तियात्र हांव तियात्रान येयल्या उपरांत खेळ तियात्रान गेलें. सो खेळ तियात्र म्हटल्यार सोर भोंवतणी जाता, माची आसना, कांय आसना, पड्डे बीन कांय आसना. तुज्या भोंवतणी लोक आसता, इतलो क्लोज आसता. एक फावटी सपोज तुजो नेगेटीव रोल आहा, तुका सामकें गायी मारता वा तुजेर कितें शेवटून मारता तें सामकें फुडल्यांतल्या फुडल्यानूच जाता. बट लोक एप्रिशिएटूय कोत्ता. जायतो लोक तुज्या एक्टिंगाक तुका एप्रिशिएटूय कोत्ता. पूण खुशालकाय खंय मेवता, तियात्रांनी काय खेळ तियात्रांत? दोनांनी खुशालकाय तुका मेवता. पूण डायरेक्ट लोकांचो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट खेळ तियात्रांनी. खेळ तियात्रांनी तूं खेळ तियात्रांनी न्हेसता म्हणटा, आतांच खंय तरी कोणाच्या तियात्रान म्हणजे खेळ तियात्राच्या ब्लॉकार तुजो फोटो पोस्टरार जाली सुमार 5 वर्सां. फर्स्ट म्हाका खेळ तियात्रान चान्स पडलो दादा दे मायना. त्या उपरांत 2018 सावन पिटर दे मायना ताकाच आसा. गेल्या वर्सा हांवें एक वर्स ब्रेक घेतलो कामाक लागून आनी ह्या वर्सा परत ताकाच आसा. म्हणजे ह्या वर्साक परतून आसा. आतां हे तियात्र करता आसतना तुजी जर्नी, तूं खंय मेरेन गेलां गोंयच्यो? तियात्र करता आसतना कुमटा कारवार ते वाटेन हांव पावलां. आउट ऑफ गोवा. ह्या सायडीच्यान महाराष्ट्रा? ना, शिरोडा, वेंगुर्ला? ना, ते वाटेन. तुका दिसता की तुवें गोंया भायर खंय तरी वेचें काय भारताच्या भायर, इंडिये भायर? ड्रीम हा, एक सपन हा तियात्रा उदेशी लायक दुसरे लायक UK वा खंयचे दुसरे गांव पळोवंक वयचे. पूण तियात्रा उदेशी मनीस पावता? फुकट पावता. आतां तियात्रांनी तूं कांतारां म्हणटा आसतना जायतो हांवें पळयलां लागींच्यान, तूं जायतो भार घेता, जावं कांत आनी आमच्या ऑडियन्सा पासून खंयचे एक कांत खेळ तियात्रांतलो एक कांत. दोगांय आमी ल्हान आसतना तूं म्हज्या बरोबर खेळटालो, हांव आपटोन काला पडल्यार धांवोन येवन उखलतालो, कोणें कितेंय दिल्यार तुका म्हाका हाडून दितालो. आयज सगलें सांग तूं सोडून कित्याक असो विसरलो. फुडार म्हजो बरो कोत्तलो म्हणटालो, पूण आयज म्हाका विसरलो. भयणीक हॉस्पिटलांत सोडून तूं लंडन पावलो, कित्याक बदमास तूं जालो. वायट हांव तुका मागोना, तूं जाय खुशाल आसलोलो. देवान तुका फेलीस करूं, देवाक हांव मारता उलो. म्हणटच हें म्हणटा आसतना दोळ्यांतल्यान दुकां पडटालीं दिसता म्हाका तुज्या, कारण आतांय तूं सेंटिमेंटल जातालें. उगडास येयलो. म्हणजे खंयचीय भुमिका करता आसतना
जावं ती नेगेटीव पॉझिटीव जावं सॅड जावं म्हातारी कोणूय त्या जो तो मूड आसता त्या मुडाक तूं येता त्या रोलान वचप खूब गरजेचें. स्वता आपूण त्या सिट्युएशन आसत जाल्यार आपूण कितें करतलें हें जाणा जावन तो रोल करप खूब गरजेचें. तेन्ना लोकांक आवडटा. तेन्ना लोकांक आवडटा आनी तेन्ना तुजो रोलूय पळोवपाक नॅचरल दिसता. समज तुका कोणें आपयलें आनीक एक 70 वर्सां पिरायेचो म्हातारेचो रोल कर म्हटलो जाल्यार व्हडे कशेन करतले. आयज पासून चान्स पडोंक ना 70 वर्साच्या म्हातारेचो करपाक. पूण चडशे रोल तुवें कसले केल्यात? चडशे मायचे केल्या हांवें, भयणीचे केल्या, बायलेचे केल्या, मेन हिरोईन मेन हिरोईनय केला. म्हणटच तो रोल उरला. तो रोल उरला. तूं कितें तरी सांगूंक सोदतालें हांवें मदेंच तो एक रोल उरला आनी म्हाका जाय म्हाजो एक ड्रीम रोल को पिशाचो रोल. तो एक रोल म्हाका करूंक जाय. आनी समज तुका एक एडवोकेटाचो जावं पुलिसाचो रोल पुलिसाचो रोल हांवें खेळ तियात्रान केला. एडवोकेटाचोय आंज बोडवे तियात्रान करताले नेगेटीव रोल. म्हणजे जो सगळ्याचो अनुभव तुवें घेतला. आनी समज तुका एक ल्हान भुरग्याचो रोल कर म्हटलो जाल्यार वय व्हडले खुशेन करतले. कित्याक डे टू डे लायफान म्हाज्या पाद्रिनाचे बाय आहा धाकटे हांव ताका सदांच पळयता. सो भुरगीं कशीं वागता कितें वागता जायते तेजे कडल्यान शिकता. सो करतले. आतां फाल्यां तुका पिशाचो रोल कर म्हटलो जाल्यार तूं कोणाक नदरे मुखार दवरतलें? पिशाचो रोल कर म्हटल्यार म्हाजी माद्रीन मेंटल हॉस्पिटलान कामाक आसता. सो जायते फावटी ताच्या कामार वयता पळयता ऑब्जर्व करता ती कशी आसता. थोडी लायक कित्याक लागून पिशी जाल्यार तेंच्या लागीं विचारून जायते स्टडी करून करतले रोल. म्हणजे कितेंय जाल्यार तुवें थोडो भोव अभ्यास करूनच मुखार वचोंक. हय करूंक जाय. हें चडशें डायरेक्टर सांगना? जायते फावटी सांगता कोणाक तरी ऑब्जर्व कर कोणाक तरी पळय. पूण आफ्टर ऑल तुजेर आसता. लोक लायक तुका कसो मानून घेतलो तें तुवें चिंतूंक जाय. तुवें कसो रोल केल्यार लोक तुका मानून घेतलो ते. मारयाबाई जायते तुजे विचार खरेंच एका डायरेक्टराक फाल्यांसून जर डायरेक्टर जातलें जावं बरोवपी जातलें जाल्यार हे विचार सामके गरजेचे जे हांवें तुजे लागीं विचारल्यात आनी तातूंतल्यान थोडे भोव काडपाचो प्रयत्न केला. आयज पासून खंयच्या तियात्रान तुका बरी भुमिका मेवल्या? बरी भुमिका मेळ सांगला ते भाशेन आंज बोडवा कॉम्पिटिशनाचो तियात्र ए मारावजीचो घर वापसी तितून चड बरी भुमिका मेवलेली म्हाका. एक शेतकामत्याचे गरीब शेतकामत्याचे चेडूं आसलें हांव. लायक कशें त्रास काडून कशी वयर सरता कशी आपल्या भावाक सांबाळता पायक सांबाळता तशी भुमिका आसली. आतां निमाणें तूं खंयचो तियात्र न्हेसता? सद्याक हांव पाश्कवाल दे चिकारीचो गोंयकाराची दुखावो तियात्र न्हेसता. त्या तियात्रानूय म्हाका जायतें शिकोवंक मेळला. तियोतन बाब तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुजेय लागच्यान हांव त्या तियात्रान जायतें शिकलां. जायते धाकटे धाकटे मुव्स कशें डायरेक्शन आमी म्हणजे कशें लोकांक आमी पोर्ट्रे करूंक जाय कशें मुव्स घेवंक जाय लायट आमी कशी बॅकग्रावंड म्युजीक आमी कशें घेवंक जाय स्टेजीचे कितले भाग आसता मेकअप आमकां कित्याक गरजेचो हें सगळें हांव तुजे लागीं शिकलां. हाचो तुका फुडाराक जायतो फायदो जातलो. ह्या तियात्रान तूं कसली भुमिका करता? ह्या तियात्रान हांव एक मिनिस्टराचे पीए प्लस एक कोणाची तरी बायल सून. म्हणजे ती हो रोल तुका आवडटा? रोल आवडटा प्लस कांताराय म्हणटा. ह्या तियात्रांतले खंयच्याय कांताराच्यो 4 वळी? कांताराच्यो ओपनिंगाच्यो 4 वळी म्हणटा. गोंय हे आमचे रोबाहुदेंतीचे गोंयकारात तुका सगलो संवसार वळखता. पुर्वसांनी गोंय हे सांबाळून दवरले. आतां गोंयकार परदेसान भोंवता पोटा. पुर्तुगेजांनी गोंयचेर हुकूम चलोयलो. आतां सरकार निवडूंक माताव मोता. जायत्या बायल्यांनी गोंयकाराक नागोयले. चोरून व्हेली तांची घरां भाटां. ह्या तियात्रांतल्यान पास्कवाल लोकांक कितें सांगूंक सोदता? हो एक तियात्र अवेरनस तियात्र लायक आमचें जें गोंय आहा तें आमी कशे भाशेन सांबाळूंक जाय तो ह्या तियात्रांतल्यान दाखोवंक सोदता. प्लस जायते फावटी आमी कितें करता कितें एक विडियो वायरल जालो आमी फाटीं फुडें चिंतनासतना तो आनीक वायरल करता. बट त्या विडियोर कितें येता पळय तेचेर आमी डीप स्टडी करून मागीरूच आमी वायरल केल्यार चड बरें अशें म्हाका दिसता. तें ह्या तियात्रांतल्यान दाखोवंक सोदता. तुजी भुमिका पळोवन कोणें तरी त्या तियात्राचेर
तुका क्रिटिक्स केला सद्याक तरी म्हाका कांय क्रिटिक्स येवंक ना. पूण पळयलां ताणें तुका कितें म्हणलां पळयला तेणेन म्हटलां तियात्र बरो आहा, भुमिकाय बरी आहा, सगल्यांनीच बरे भुमिका केल्या म्हणून. आतां तुजी फुडाराची येवजण कशी कितें आसा फुडाराची येवजण म्हटल्यार हांव तियात्र कंटिन्यूस करतलें, कित्याक म्हाका कडेन तियात्र ना जाल्यार जायना. कितें भोगता तियात्र ना जाल्यार हांव नको, म्हाका एक उणेपण रिते कशें कितें तरी खाल्लेलें चुकलेलें कशें दिसता. सांगचें म्हटल्यार हांव काम करतालें, कामाक वयतालें हांव, आनी एक वर्स हांवें खंयच्या तियात्रान लायक कामाक लागून म्हाका वचोंक मेळोंक ना, खेळान वचोंक मेळोंक ना. इतलें खेळाच्या टायमार इतलें रडलें जेन्ना खेळ येयले तेन्ना कार्निवालाचे तितून ना म्हूण ना म्हणून. आनी हांव सगल्यांक लायक पयलींच्या डायरेक्टरांक फोन मारून पिशे कशें फोन मारता, व्हिडियो कॉल करता, आनी ते म्हणटा तूं रडटा कित्याक, इतलो तुका मोग आहलो जाल्यार एक कांत म्हणून घेवचें आहलें म्हूण सांगतालें ते म्हाका. सो म्हाका तें जॉब सॅटिस्फॅक्शन मेळोन नासलें, सो मागीर हांवें म्हाजो जॉबूय ड्रॉप केलो आतां, आनी आतां हांव कंटिन्यू करतलें तियात्रान आनी म्हणजे खेळान. जायतो मोग केला तियात्रांचो. हय, ल्हान आसतना साणूच तो मोग हा काळजान. म्हणजे खंयचो एक कलाकार म्हाका दिसता बाकीच्याय कलाकारांक हेंच भोगता आसतलें, पूण कोरोना जाला तेन्ना तियात्र जायनासलें. तियात्र जायनासलें. तेन्नाचे तुजे अनुभव तेन्ना घरान बसतालें तेन्ना मोबायलाचेर युट्यूबाचेर कातरां आयकप, म्हाजे पयलींचे जे हांवें एक्टींग केलेलें ते तियात्र पळोवप, हिंगा कितें तरी उणें आहलें, हांवें अशें एक्टींग करूंक जायनासलें, असो मूव घेवंक जालो, ते सगळे रिकॉल करतालें हांव. सो जायते सुदारप करूंक मागीर तेन्ना चिंतलें हांवें. आतां तूं एक कलाकार, इतली तुका उमेद आसा, एक समज टीव्हीचेर सिरियल चलता तांतलें तूं कितें घेता पयलें म्हटल्यार सिरियलो मुवीज पळयता तेन्ना हांव सदांच न्हू तेंचें एक्टींग पळयता, आय कॉन्टेक्ट, ते आय कॉन्टेक्ट कशें करता, रिएक्शन कशें दिता, ते सदांच हांव पयलीं पळयता. आनीक प्रॉपर्टीज आनी कॉस्ट्युम्स. कारण बॅकग्रावंड म्युजीक आनीक लायट इफेक्ट जावं तें पोजिशन कशें कितें हेंय गरजेचें, कारण आमी तियात्रान आमकां जायते फावटी ते दिसती पडना, कमर्शियल तियात्रान जाय ते उणें दिसती पडटा. सपोज ते आमकां आमच्या कमर्शियल तियात्रान दिसले जाल्यार आमचें तियात्र मातशें आनीक खूब वयर पावतलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे म्हज्या अदमासान जेन्ना तूं तियात्र घेवन येता तेन्ना त्या तियात्राचो दर्जो मातसो वयर दवरपाचो तुजो प्रयत्न आसतलो. कितें येवजिलां असो कितें प्लॉट बी अशें? ना ना ना, अजुनूय कांयच येवजूंक ना. समज तुवें बरयलो तियात्र म्हणया दुसऱ्या सिजनाक, जाल्यार तुजे कलाकार कशे कितें आसतले? कलाकार लायक ज्या रोलाक जो कलाकार फीट आहा तेकाच पळोवन हांव घेतलें. लायक कोणाकूय एक जाणट्या काडून हिरोचो रोल दिवपाक सूट जायना म्हाका दिसता. ना 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 ना, हांव तशें म्हणूंक सोदना, बट लायक भुरग्याचो रोल आहा जाल्यार त्या भुरग्याकूच त्या रोलाक कास्टिंग सारकें आसोंक जाय, तेन्नाच तो तियात्र आनीक बरो फुलता अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता तुजो एक धाकटोसो क्लिप. आनी भाई डॉक्टरागेर व्हरोन कितल्या दुडवांची गरज पडटा ती. आतां आमचो कोर्स कोण काडटलो दादा? रॉय, ह्या पासून तुवें वयर सकल जावपाची कांयच गरज ना. बायचो सगलो कोर्स हांव करतलें. हांव अजुनूय कामाक आसा न्हय. डेसिका, आमकां नाका तो काळो दुडू. जस्टीस मिनिस्टराकूच लागून हांयचो सस्पेंड जाला. आनी तुका एक सांगता, फाल्यां तर तूं मिनिस्टरागेर कामाक येचें ना. पयल्यात हांवें तुजी ती नाटकां. नाटकां? हांवें कसली नाटकां केल्यात? विसरले तूं? ज्या दिसाक हांव जस्टीस मिनिस्टरागेर आयलो ताच्या पुतान एक्सिडंट केला म्हणून सांगप, तेन्ना तूं ताच्या गोपान कितें करतालें? सांग म्हाका. रॉय, तूं म्हज्या साखरा मेथाचो घरकाल जावन म्हाका दुबावलोय. त्या दिसा मॅडम म्हाका नाका जालेल्या उतरांनी उलोवन भितर गेल्या उपरांत सर म्हाका समजात बुजवण दितालो, तेन्ना तूं पावत चल्लो. बुजवण? बोबो! मारियाबाई, तियात्राक जेन्ना आमी भायर सरतात, समज एक 7 वरांचेर तियात्र, तूं कितल्या वरांचेर तियात्राक भायर सरता? तियात्राक हांव नॉर्थाक आसता, तियात्र चडशें सावथाक जाता. सो एक 7:30 तियात्र जाल्यार बाय 5 तरी म्हाका भायर सरचेंच पडटा. म्हणजे आदी फुडेंच. केन्ना तरी तूं तियात्राक लेट पावलां?
केन्नाच लेट पावोंक ना सदांच हाफ एन आवर ओ 45 मिनट्स पयलेच आसता पयलें पयलें आनीक समज तुका दिसलें की आपणाक लेट जाता लेट पावता लेट पावता तशें केन्नाच जावंक ना पूण अशें दिसलें जाल्यार हांव ट्राय करतलें डायरेक्टराक कोणाक तरी फोन मारून लायक कितें तरी अरेंज करून टायमार पावपाक कितलो वेळ लागता तुका स्क्रिप्ट शिकोंक स्क्रिप्ट आनी कांतारा शिकोंक लायक हांवें केन्ना तशें बाय हार्ट म्हणटा तें केन्ना करूंक ना नॅचरली जाता म्हाकोड्यान बाय हार्ट शिकोनासतनाच तकलेन वयता इतलेंच दुसऱ्याची पासून कांतारा हांव नको ऑटोमॅटीक ती तकलेन आसता बाय हार्ट जाता खरेंच ह्या वेळार मारियाक आमी उलो मारलो ते आमचे बरोबर आयले स्टुडियोंत आमी थोडी भोव भासाभास केली मातशें घुणावन ताचे लागीं विचारलां कारण इतलें की आमकां पालकाचेर बरे बरोवपी बरे दिग्दर्शपी हांची गरज आसा जाणे करून तियात्राचो इतिहास वयर चडटा आसतना तो दर्जेदार उरचो हेच पासत ही थोडी भोव भासाभास जाल्या मारियाबाई खरेंच तुजो मोलादीक तुवें वेळ दिलो आनी आमचे मेरेन आयले ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तियोतन बाब तुकाय देव बरें करूं प्रुडंट मिडियाक फूल टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हाज्या आवय बापायक आनी म्हाज्या फॅमिलीक आनी सगळ्या म्हाज्या डायरेक्टरांक आनी व्हिवर्सांक जाणी म्हाका आदार दिला ह्या माचयेर वयर सरांक तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं खरेंच आमी मारिया लागीं भासाभास केल्या वेळ केन्ना खबर जालो हांवूच नकळो सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ही कार्यावळ पळयली म्हणून प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सगळ्यांक आदेवस म्हणटा आनी आयची ही माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता देव बरें